देण्यादातारा उतर तुझे ऐकोक आमी आयल्या जिणिताचेर बांदूंक आमी जमल्या प्रेरीत जावं तुझे नांव शिक्षक आत्मिकली जावं प्रेरीत जावं तुझे नांव शिक्षक आत्मिकली जावं मागतां तुझे बेसा मागतां तुझे बेसा सर्वेस पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या वडमूत सुपतारा बलिदान मानूंक देण्यादातारा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेसू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयची देवस्तुती देवाचेर बावर दवरून ताची सुवार्ता परगट करूंक आपोवन दिता देवाचेर बावर दवरल्यार तो आमकां कितें सुसोवन घालचो ना म्हणलें म्हूण आमकां आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता जेजूचेर बावर दवरून ताची सुवार्ता संवसाराक परगट केल्यार आमकां कितेंच बादाक वा उणें जावचें ना म्हणलें आयची शुभ वार्ता ही आमकां स्पश्ट करता तर मोगाचें न्हू आमी आमच्या चलत्या जिवितांत जेजूची सुवार्ता परगट करूंक जाय अशी कृपा आनी सकत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया आमचो भाऊ फादर टोनी ताजो डॅडी काल सांजेर देवादीन जालो ताज्या जिवंतपणाक तो राखून आसा त्या पासून आमी हे मीस भेटयता ससनाचें जिवीत ताका मेळून दी म्हूण मागया हांव पातकी सर पुजेदार देवाक आनी तुमकां भयणीनो मुसुगुन्या सरून सांगता मनाची तोंडां सरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात होमचो अपराध होमचो अपराध होमचो व्हड अपराध ह्या सगळ्यांक संवार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर सरेस्परात देवालागी विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची कागूत करूं आनी आमची सगळीं पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर प्रार्थुया अमर देव आमच्या बापा आमची मागणी दुलबायन आयकोन घे तुजो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तीर बरवर्शान सतमंता ताज्या पुनर्जीवनपणान थॉमस आमच्या भावाक वांटो दी आनी आमचोय बरवसो अदीक थीर कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन एसराच्या पुस्तकांतलें वाचप सांजेचे बलयेच्या वेळार हांव म्हजे दंडवण्यांतलो उठलो आनी पिंजलोलो शेलो आनी दोगलो आनीकी म्हज्या आंगार आसून हांव दिंब्याचेर पडलो हांवें म्हजे हात विस्तारून धरले आनी सर्वेस्परा म्हज्या देवा लागीं प्रार्थना केलें हांवें म्हळें म्हज्या देवा म्हजे दोळे तुजेशी उबारूंक म्हाका लज दिसता
आनी म्हाका धैर्य मेळना, कित्याक आमचे अपराध आमच्या माथ्या वयर वाडल्यात आनी आमची पातकां आकाशा पर्यंत पावल्यांत. आमच्या पुर्वजाच्या काळांतावन आज पर्यंत आमचे अपराध व्हड आसात आनी आमच्या खोट्या करण्या पासत आमी आमचे राय आनी आमचे याजक परक्या देशाच्या रायाचे अधीन जाल्या आनी तालवार, निर्वासन, लूट आनी अवमान हें सगळें आमकां भोगूंक मेळ्ळें. आयची परिस्थिती अशीच आसा आनी आतां एक घडीभर सर्वेस्परान आमच्या देवान आमची दया केली. ताणें आमच्या मदल्या थोड्यांक निवारलें आनी आपल्या पवित्र जाग्यार आमकां एक आसरो दिलो. हे परी आमच्या देवान आमच्या दोळ्यांक पजळ दिलो आनी आमच्या गुलामपणांत आमचे थंय इल्लो नवो जीव भरलो. वय आमी गुलाम, पूण आमच्या गुलामपणांत आमच्या देवान आमकां सांडूंक ना. ताणें आमकां पर्सियाच्या रायाची कृपा लाभयली. आमच्या देवाच्या मंदिराचें पुनर्निर्माण करूंक आनी पाड पडलेले स्थितींतलें तें परत उबारूंक ताणें आमकां नवो जीव दिलो आनी जुदांत आनी जेरुजालेमांत आमकां एक सुरक्षीत आसरो दिलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. ससनाक जी येता तो देव सदैव जावं. ससनांची येता तो देव सदैव जावं. सर्वेस्पोरा एक पावटी शिक्षा लायता आनी एक पावटी बक्षिता. तो मनशाक धरणी बंदल्या पातळांत फिस्त्यार करता, तरी नासाच्या फोंडांतली हात दिवन तांकां वयर काडटा. कोणेंच ताच्या हातांतली सुकून घेवंक सोडिसोना. ससनांची येता तो देव सदैव जावं. राष्ट्रां मदें ताणेंच तुमकां शिंपडायली, तरी थंयसरच ताणें तुमकां ताची वडवीक दाखयली. देखून सर जिव्या मदें ताका नावाडा, कित्याक तो आमचो धनी, तो आमचो देव. ससनांची येता तो देव सदैव जावं. हांव जाल्यार म्हज्या गुलामपणाच्या गांवांत ताची स्तुती करीत आसां. ताचें व्हडपण आनी पदवी पातकी राष्ट्रांक परगट करीत आसां. ससनांची येता तो देव सदैव जावं. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे राज लागीं पावलां. पातकीजीनी बदला आनी बरी खबर सतमना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या दिसांनी जेजू 12 जाणांक सांगात आपोवन तांकां सर देंवसार दवडांची आनी पिडा शिडा गुण करची पदवी आनी अधिकार दिलो. उपरांत देवाचें राज परगट करूंक पिडेस्तांक गुण करूंक तांकां ताणें धाडले. तो तांकां अशें सांगी लागलो, वाटेक म्हूण कांयच व्हरी नाकात. दांडो, पोतें, बुती, दुडू खंयचेय नाका. बदलूंक दोगलोय नाका. ज्या घरांत तुमकां स्वागत दितात
त्या घरांतच रावा. थंय थावनूच तुमची मुखली वाट धरा. जंय तुमकां स्वागत दिनांत त्या घरांतले तुमी भायर वेतना तुमच्या पांयांक लागलेली धूळ सयत फापुडून सोडा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखरी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, लूक 9:1-6 जंय तुमकां स्वागत दिनांत तुमची शिकोवन आयकनांत थंय थावन भायर सरतना तुमच्या पांयांक लागलेली धूळ फापून सोडा. तांकां एक सत्राय. पूण एके पोटी सूक्ष्मायेन बारीकसाणेन ह्या धुळीक दिश्ट लायतना एक पोटी ती धूळ चड कंडमनेटरी धिक्कारान भरलेली, नॉट एक्सप्लोरेटरी, सोदून काडूंक सत त्या भावातें त्या कुटुंबांत सत आसूंक पुरो. ती धूळ चड मॉरलायझींग, तुमी अशें मॉरलायझींग, लेस पाश्चरींग, जेजू भाशेन बरी गोवळी ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही मुज्याच बाड्याची धूळ म्हणून म्हाका साबार वर्सां आदीं एका घरा भेट दितना कळून आयलें. त्या घरा बेल मारली, सगळीं धांवन आयलीं. ब्लेस मी फादर मायक, ब्लेस मी फादर मायक. फाटल्यान मार्था म्हूण ताका आमी नांव दिवचें, नॉट हर रियल नेम. तें आयलें. मॅथ्यू 9:28 म्हणालें, नो वन यू शॅल कॉल फादर एक्सेप्ट फादर इन हेवन. गुड इवनिंग ब्रदर मायक म्हणालें. फाटल्यान आवय म्हाका कपालाक हात मारन, फादर आज जेवण सिंपल आनी पुटी येया. ब्रदर मायक, यू लूक सिंपल. आमच्या सांगता जेव म्हणालें. ओके सिस्टर, थँक यू फॉर युअर इन्विटेशन. जेवणाक बसलो. जेवणार लोणचें भारी रुचीक लागलें. व्हेरी टेस्टी पिकल म्हळें. ब्रदर मायक, यू लायक इट? आय प्रिपेर्ड इट. आनी हांव वेताना भितर वचून आनी एक लोणच्याची बोतल ताणें दिली. वेन यू फिनीश इट जस्ट लेट मी नो. आनी एक वर्स 1.5 वर्स भर हर एका म्हयन्यांत एक बोतल लोणचें दिवन आसलें. आनी ताका आमच्या फादरा मोदें पिकल सिस्टर म्हूण नांव पडलें. म्हाका वर्क जालो आनी साबार वर्सां पाशार जालीं. आनी ओल्ड गोवा हांव एक मीस सांगतालो आयतारा दीस. मीस सांगतना प्रवेश गीत जाताना एक जोड्यान भितर आयलें. मिसा उपरांत ती म्हाका मेळ्ळी. दोगांयनी ब्लेस मी फादर म्हूण बेसांव मागलें. आनी ते म्हणाले, फादर मायक, तूं म्हाका वळखता? ना बाये, म्हाका वळख मेळना. फादर, हांव ती तुजी पिकल सिस्टर. तुमी म्हाका खंडेम करूंक ना. तुमीन तुसमा हांव सूख म्हूण सांगूंक ना. हें म्हाका मतीक लागलें, काळजाक लागलें. आनी तुमी गेल्या उपरांत हांव परतून कातोलीक इगर्ज मातेक फाटीं आयली. आनी उपरांत इगर्जेंत आमी काजार जाल्या 1 हप्तो जालो. आमचें फर्स्ट विजीट ऑफ द हनीमून सान फ्रांसिस्कोच्या कुडीक विजीट करचें. आनी तुमीच मेळ्ळ्यात म्हाका. मोगाच्या भाव भयणीनो, वय खंयच्याय कडेन गेल्यार थंयसर देवाचें उतर कमी जाता, खबरो चड जातात. धूळ फापडूंक जाय.
खाजरा पाठी घेतना खाजराचो साक्रमेंत उणो जाता, धूळ सड जाता. पापूड न्हू येवंक आमकां धैर्य जाय, पूण आमच्याच तरणाट्यांक, प्रत्येक जण आयच्या तरणाट्यांक आमी खंयच्या रितीन देवाचें उतर परगडता. आमीन. काणिक बापा हुंड्या वायनाची भक्तीन समर्पिता ही काणिक मोगाची काणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगा स्वरूपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या दैन्यानी भरचिणी आमची कुर्पादीची येवच्या चिनी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगा स्वरूपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या दैन्यानी भरचिणी आमची कुर्पादीची येवच्या चिनी मोगाची. म्हज्या भयणी भावानो, हे आमचे मिसाचें बलिदान सर पदवीधरा मोगाळा बापाक मानता तसलेंच जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र जातवा सर्वेस्वर मानून घे. दयाळ बापा, आमची देणी मानून घे आनी आमचेर तूं काकूळ दाखय. तुज्या पुताच्या अपरमेत मोगाच्या साक्रामेंतांत वांटो घेवन तूं आमकां फावो करताय. तशेंच थॉमस आमच्या भावाक तुज्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी तिसरेच प्रार्थने उबारताव. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वयस्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधरा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय भागी पुनर्जिविताचो बरवसो उदेलो. मरण कोणाकच सुखना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमर जिविताची बसावणी आमकां बुजवून दिता. सर्वेस्परा, तुज्या भावार्थ्यांचें जिवीत मरणांत काबार जायना, तें बदलता. ह्या संवसारांतलें बिराड मोडोवन वेता. सर्गार ससनाचें घर आमकां तयार जाता. देखून आतां आन बुडव्या सांगाती संतां भक्तां बराबर तुजें किर्तन आमी गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स.
नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पदकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्था सगट परगटया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोडाववी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदाराक आमची सोडवण कर. जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची कांच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सरस्परा तुज्या साकरा थॉमसाची काकुळट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो बाप्तिजमा वरवीं तो जेजू बराबर मेलो तसोच तूं ताच्या बराबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे आनी आमचे माया संगाती भगिवंत जुजे तिजो पोती भगिवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. 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 आमच्या बाबाक सर्गींचे सुख वेगी लाभोवन दी म्हूण सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या नाव जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पथकां भोगूस आनी आमकां ताळेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान एकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्यां आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू हांवसू जिवंतपण हांवसू ससनाचें जिवीत म्हूण तुका आनी म्हाका आपयता आमी सुभागी जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं मोगळा जेजू तूं बहु पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजात. ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजात. जिविताचे खाण तूं आत्म्याचे पोशण तूं आत्मो आमचो बरताय दैवीक जिवन. तुजे खाण सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां. तुजे खाण सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां. जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. हे वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजात. ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजात. एकतळे आसा. प्रार्थुया. भोव बऱ्या बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचो साक्रामेंत थॉमस आमच्या बाप असोत आमी आतांच भक्तीन संभ्रमला. ताजे वरवीं तुजो सासणीक उजवाड आनी शांती भोगोवंक ताका पावय म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आमच्या बाबा थॉमसाचे मरण आनी मरणाचे मीस मियार इगर्जेंत 3:30 वरार आज सांजेर. रक्तांताच्या सोडत
Zuze Baba pałtu maka, Zuze Baba pałtu maka, Zuze Baba pałtu maka, Zuze Baba pałtu maka. Bari आशीर्वाद मांगा Pagin sa Chikrendra Makam Chitwa Chitasmatli Bapa Shipta Chinipuitat Menchinavi Amen.